दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचें स्वागत आसा। तर आयज आमी एक गोवन इवनिंग स्नॅक रेसिपी करया, आले बेले। हे हांवें आयदन घेतला। आता भितर हांव एक बाउल मैदो घालून घेता। मैदो चाळून घेतला। भितर एक अंडे घालता। भितर व्हॅनिला एसेन्स घालता एक चमचो आणि चवी पुरते मीठ घालता। आता हे सगळे आमकां ढवळून घेवन बॅटर तयार करपाक जाय। थोडे थोडे उदक घालून आमकां हे ढवळून घेवपाक जाय। बॅटर आमचे रेडी आसा। हे पळय अशी कन्सिस्टन्सी जावपाक जाय। आता फिलिंग तयार करून घेवया। ताका लागून हांवें पॅन गॅसार दवरला आणि भितर अर्धी वाटी गोडाची पावडर घालून घेता आणि अर्धी वाटी माडाचे गोड घालून घेता। भितर थोडे एक चमचो भर अशें उदक घालून घेवया आणि हे मेल्ट करून घेवया। आता भितर एका नाल्लाची सोय घालून घेवया आणि हे ढवळून घेवया। हे चड वेळ गरम करूंक जायना, फक्त गोड मेल्ट जाले काय गॅस बंद करूंक जाय आणि हे ढवळून घेवंक जाय। आता भितर वेलची पूड घालून घेता आणि ही बरी ढवळून घेवया। आमचे फिलिंग आता रेडी आसा। हे आता न्हिवपाक दिवया। आता हांवें गॅसार पॅन दवरलेले आसा। ताका आता थोडे तेल ग्रीस करून घेवया आणि बॅटर आमचे मातशें बरें ढवळून थोडे थोडे पॅनान घालून घेवया आणि 2 मिनटां शिजपाक दिवया। आता हे काढून घेवया सवकास। आता भितर फिलिंग घालून घेवया आणि हे असे दोन्ही वाटीन फोल्ड करूया आणि रोल करून घेऊया। असे आता सगळे बाकीचे करून घेऊया। असे हे गोवन आले बेले खूप टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।